या कार्याचे सहा पोषक रोगन कॉर्पोरेशन, बलमटा रोड, बेंदोरवेल, मंगलोर. उजवाड पत्र 15 उडुपी DSS. ₹3,000 cash prize sponsored by Hilda Castellino and family Kulshekar. Lucky ball sponsored by Walter, Lavina, Rochelle Dantis, Kinigoli, Barren. हप्त्याचे सवाल पोषक जावन आसा लाइटनिंग पॅराडायज, कंकनाडी बायपास रोड, मंगलोर आणि दैविक अमृत, मुन्याळे. आमी जोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीची रसा केली येवनंत घरा केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटलम बाबा वेताच्या घरा सगळी आमची पाटलम बाबा वेताच्या घरा. आसा टीव्हीच्या मुखार तुम्ही कार्य वीक्षण करतात. आमी दोगी सदर हे कार्य आसा सीधे प्रसार लाईव्ह शो आणि हे कार्य करूंक सांगात दिल्ले आसा तुमी सकट आमचे वीक्षक सडीच करून. आणि हांगासर आज जुलय महिनो ताचो पयलो बुधवार 4 बुधवारा जुलय महिन्याक स्पॉन्सर्स आमकां अशे आसात हिल्डा कॅस्टलिनो आणि फॅमिली कुलशेकर. तुमी येदळूच पळयला विंडो आणि तांणी ₹3,000 दिवन ह्या कार्याक आदार दिल्लो आसा. तांचे कडेन मस्त पयशे आसात म्हणून न्ही, तांचे कडेन गिरेस्त काय आसा म्हणून न्ही, कोंकणीचो एक अभिमान तांचे कडेन आसा. तशें पयशे आसले मस्त जाण आसात आमच्या समुदायांत, पूण दिवचे उणे आसात अशें म्हणटा हांव. आमी सडीत करून अशें म्हणटात, शीण आसा. पूण पयशे आसले गिरेस्त मनीस थोडे दिनात वा थोडे दितात. ताका एक एटिट्यूड म्हणटात, एक चिंता म्हणटात, एक खालेत म्हणटात. कोंकणीच्या वयर एक अभिमान दवरून हिल्डा कास्टलिनो आनी फॅमिली कुलशेकर हांणी हांगासर कॅश प्राइज स्पॉन्सर केला. सांगात आस बाऊल आज 9 बुधवार न्ही, जुलयचो पयलो बुधवार जाल्ल्यान बाऊल हांगासर नवो दिला. 4 हप्त्यांक हो बाऊल आसतलो. तो आसा मानेस वॉल्टर दांतीस, हाची वळख खंडीत जावन आसा वॉल्टर दांतीस. लाविना दांतीस हाची पतीन आसा आनी सांगात आसताशें भुरगें आसा रोशल दांतीस म्हणून चली भुरगें आनी हें कुटाम बॅरिनांत वस्ती करून आसा. आनी वॉल्टर दांतीसाची वळख नातुल्लो ना म्हण चिंता कोणी. तो एक कोंकणी कवी, कविताचे बूक तांचे मस्त आसात. मुळान तो किन्नेगोळीचो वॉल्टर दांतीस किन्नेगोळी म्हळ्यार नांवार बरयतालो. आतां ताच्या कामा नेमती वतड नेमती सडीत बरें ना, पूण ताची पोदां बारीस फामाद. ताचे पैकी एक पोद हांवें तुमकां उडासा काडचें जाल्यार बारीसा बरोबराचें बाबरावान इंडिकुनान गायलेलें वेंगेन धरून या मोतयांनी भरून. हें पद तुमी आयकलां न्ही जरूर. सांग म्हाका सांग तुजो मोग कसो करूं. आनी हें पद माणसवळान प्रस्तूत केल्लें आसा. बाब एरिकाची संगीत जावं दी प्रस्तुती तांची. ताचे उपरांत हो कवी बारीस फामाद जालो. हें पद ताचें पद ताची कविता पदार रुपार आयल्या उपरांत. त्या देखून वॉल्टर दांतीस आनी कुटुंबाक आमी बरें मागता. हांगासर गबळो दिला. तशेंच मानेस्तीन हिल्डा बाय, हिल्डा कॅस्टलिनो आनी फॅमिली मकाळे कुलशेकर तांकांय आनी ताच्या कुटुंबाक, ताच्या पुताक आनी ताच्या सुनेक जावं दी तांच्या नातरांक हांव तिका बरें मागता हिल्डा बायक. आनी शिदा कार्य आराम करता. आमकां येदळूच उलो आसा म्हण चिंता. कार्याक उलो करा आनी कार्य सबयात. फ्लोरा आसा पयली उलो पेण. फ्लोरा बाय दुबय था म्हण चिंता. दुबयची फ्लोरा. हॅलो आयकता की उलयल्लें? हांव हांगा फोन दिलो आसता. तूं थंय दुबयंत आसा अबुधाबीन न्ही? आतां गांवांत आई तूं थंय ना उलयताय? हांव दुबयतान उलयतां. ओके बरें. आनी कशें आसा टीव्हीचो प्रसार थंय बरो येता की तुका? खंयच्यार पळयता लॅपार की? लॅपटॉपार क्लियर आसा मात तुजो ताळो क्लियर आयकना मात. ताळो क्लियर ना जाल्यार आमी काण्याचे पडटा काजूचो. येस म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार इंडियान फुल्ल पावस थंय फुल्ल दग न्ही. दग आनी पावसा मदें एक कार्य तें आसा. आमी दोगी शेजारा पयलीं उलोव पेण तूं तुका एक बरें पद येता मॅडम आयकात खुशी पावात. देव बरें करून दी देवाक आपण उपकार भावुरची असल्या उतरांनी कोंकणी उलोवची गोडवी काय ती कोंकणी मनशांची आमची भास कोंकणी भास या भाशेंत देवा
आणि आमची भास कोंकणी भास ही ह्या भाशेन देव आसा न्ही देव बरो दीस दिवन म्हणटा आमी आणि हे पद कोणे गायलेलें काय अंदाज आसा की फ्लोरा बाय ताळो आयकले बरें आसा की वय ऐकला वय ये सिंग केल्ले मानेस्तेन मीना रिमेंबर ओके बरें देव बरें करूं फ्लोरा थँक्यू व्हेरी मच तुज्या उल्याक फ्लोरा दुबाय म्हणून घालें हांवें आणि हे आसा उतरां अमर कोंकणी अमर कवी विल्फे रेबिंबस तांची कोंकण मायना मीना रेबिंबस हिचे गायन देव बरें करूं फ्लोराक गोबळ्यान घालें वॉल्टर दांतीसाच्या मुखलो उलो फ्लेवी बचपेची फ्लेवी या वय गुड इवनिंग येस गुड इवनिंग तुझ्या टीव्हीचेर एक तस्वीर पळय ते कालें आसा मांद्रे वयर कालें आसा पळय ये या दोई आनी एक कालें आणि एक निवणे तो कोण फाटल्यान सांगता थंय म्हजो नवरो गिब्बा गिब्बा अब्बा आणि तुझे नाव घाला फ्लेवी थँक्यू व्हेरी मच दोय आणि निवणे आणि सकाळ फाटल्यान बॅकग्राउंड मांद्री आसली आणि देव बरें करूं तुज्या उल्याक बरें खरें आसा शीत प्रसार आमी दोगी शेजारा हें तुमकां खंडीतन आवडलां ह्या वेळार मुखलो उलोवपी रेडी आसा हॅलो प्रदीप आसा कुप्पे बादाव प्रदीप वय वय कसो आहे प्रदीप तूं हांव विचारा तुमी घेतात कालें करताय कुप्पेंत हांव डिग्री शिकता तूं डिग्री शिकता आसतना मोग पयलें मरे 5व्या क्लासीन सुरू जातालो आतां मरे डिग्रीन सुरू जाता न्ही डिग्रीन सुरू जातालो पयलें आतां 5व्या क्लासीन सुरू जाता खंय एक मोगाचें पोत आयकोन या पळय ओके यो मोगात मोजा सुका तुझे विणकोण म्हाका नाका हांवूय तें सांगोंक सोदी तुका इतले दीस जाले सुद्दां शेकी तूं मेवलें म्हाका यो मोगात मोजा सुका तुझे विणकोण म्हाका नाका हांवूय तें सांगोंक सोदी तुका इतले दीस जाले सुद्दां शेकी तूं मेवलें म्हाका ला 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 ही गोंयची पदां तशीं बारे बरें हें पद मुस्ताणांनी बीट ग्रुपान डीजेन वाजयतात हें पद खंयच्या पिंतुरांतलें खंयच्या फिल्मांतलें गोत्तू ना म्हणल्यार फिल्म येवना हें आसा आमचें नशीब देव बरें करूं आनी तुका नशीब ना चिटीर बरोवन ना हांव बरें ह्या वेळार शिल्पा आसा वामंजूरचें शिल्पा हॅलो कशें आसा शिल्पा तूं हॅलो हॅलो आयकताय उलयलें आमी बरी आसा तुमी कशे हय कितें करतात तुमी तुमची वळख सांगा बरें तुवें उलयलें म्हाका आयकना उलयलें तुका आयकना ह्या वेळार एक सवाल अशें कोंकणी महान मनीस राष्ट्रकवी गोविंद पै हाचो गांव खंयचो राष्ट्रकवी आसा कोंकणी महान मनीस गोविंद पै म्हणून आनी ताचो गांव खंयचो 4 ऑप्शन दिता हांव तोक्कोट्टुगी मंजेश्वरगी सुरतकलगी परंगीपेटगी म्हणून मंजेश्वरा येस तुजी जाप सारकी आसा खाले वामंजूर शिल्पा बरें शिल्पा वामंजुराक वॉल्टर आनी लविना दांतीस रोशल दांतीस कोंकणींतलो कवी ताच्या गोबळ्यान घालें देव बरें करूं मंजेश्वराचो राष्ट्रकवी गोविंद पै विन्सी विटला नमस्कार विन्सी नमस्कार गुड इवनिंग येस आनी एक तस्वीर येता टीव्हीचेर बाळ कविता बरोवच्यान बारीस फामाद पळय रायट प्रस्तुत मुंबईंत आसा गांवांत सांगल्यार तुका कळटा गांव नाका पळय सांग पळय अंदाज कर गांव आसा पालरका कोण तो समजना गांवांत पालरका एकलोच ताचो पालरकाचो बरोवपी एनसी पालरका म्हणून देव बरें करूं युथ आसतना मंगळुरान मस्तू फामाद तो मस्त कार्य तांणी मांडले हाडिल्ले आसात वावरान निमती मुंबय गेला पूण कोंकणी बरयता एनसी पालरका बरें प्रेम आसा कुप्पे बादावचो पळय कुप्पे बादांत 2 कॉल आयलीं प्रेम हॅलो भितर आयलाय तूं प्रेम म्हळ्यार कोण तूं चेडो गे चेडू चेडो चेडो गे तुजी वॉयस चेडू बरें आयकता जावन दी प्रेम ए चेडवा गाडी तुजी रावय एक पोद आयकोन या पळय हे चिडिया गाडी तुझी रावय कॉलेजच्या गेटी
रोज तोडी दाखय चेड्यांक दोस्ती बरी नाही सोवय नकली राग तो सोनी बाई तकलीफले कागली ना काय सोर पकला बरी रे दिसताय अय्यो ए चेडवा नकरे तुझे रावय ड्रॉप दिता बसची दया दाखय आणि एक बिंदास कॉमेडी पद हे चेड्या गाडी तुझी रावय आणि हे पद असा उडी उडी कवळ्यांतले गायन कोणाचे प्रेम प्रेम असो लोकट झाला बरें आणि गायलेलो असा प्राजोत आणि जोशल देव बरें करूं तुझ्या उल्याक मेरा पदेवचे जेनिशा असा जेनिशा जनिता जनिता नाव JENITH ना NITH ओके बरें जनिता कितें करताय तूं हांव फर्स्ट इयर डिग्री बीकॉम खंय शिकताय कोडयाळ पदवा पोदवार आसाय आणि ल्हान आसतना हे बियो खेळूंक यूज करताले आतां मरा नान तें पळय टीव्हीचेर तस्वीर येता सोदून घाल्या प्रवीणान पळयात ते खुब्या बरी आसा पळय कालें तें कालें म्हणटात ताका मंजुट्टी मंजुट्टी येस बरें आसा तुजें नांव कालें विसरलो परत्याक जनिता जनिता गांव मेरला पदव बरें भारी बरें आसा सत्य सांगायचें जाल्यार हांव विसरलें प्रवीणा कडेन कालें म्हणटात तें मंजुट्टी म्हण तुका कळ्ळें नाव येत आणि हांव म्हणटा हय गे तुवें कळून आलें न्ही चिन्न म्हणे गे ओके मंजुटी तुजे ते जाप समा आसा म्हाका ते कळीत नासलें सत्य करून जानकारी दिता हांव आमी ह्या कार्या निमती म्हजी नॉलेज सोडल्या तुमची सोडल्या कार्य पळोवच्या सगळ्यांक आमचो दिनवास आसतना मुखलो उलो आसा रिजोरियो म्हणजे नांव कितें समा येवना MUCY म्यूस कळ्ळें लुसी ओके 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 रायट लुसी बरें हांगासर एक व्हिडिओ येता लुसी बायक आनी सक्कण आमच्या बायांक आनी दादल्यांक पळयात मोगा जालें तें जावं म्हजो गोडाचो पांव म्हाका सोडशी तर जीव दितलो हांव म्हाका बुलयलो परसान मोग जालोलो गेल्या मार्सान आजून पोंग ना हांवें मोगाची गोडसाण आणि एक बिंदास बायला पळोवू हे तुळून ती आयला न्ही आमच्या बायलांत तुळून ती घालतात मोकेड नी नान यान तूं अंदुल्ले आयकलां गे बेश्टे रागार जावून न्ही गे बरें कांतार बरें पळोवत गोंयचें आनी पिंतूर खंयचें फिल्म खंयचें नशिबाचो खेळ न्ही तें आसा निर्मोणे देव बरें करूं लुसीबाय आनी नशिबाचे खेळ ताचे ऑडियो कंडिशन आयल्यात पदां आयल्यात पूण फिल्म जरूर येवना देव बरें करूं मुखले सवाल मुखलो उलोवपी कुलशेखरची लीना हॅलो नमस्ते लीना नमस्ते नमस्ते कितले जाणां पळयतात तुमी टीव्ही थंय मुखार आमी 500 जाणां बरें बरें तुमचें बरलेलें कुटाम आनी की कुटाम व्हडलें जावं म्हूण मागोवन हे सवाल तुका दिता कोंकणी माय भास उलयतले नवायत मुस्लीम जायत गी सडावत आमकां खंय पळोवंक मेळटात आज ईद मुबारक आमच्या हिंदू आमच्या मुस्लीम भावांक ह्या वेळार एक तांकां संबंदीत एक क्वेश्चन समजलें गी कोंकणी मायभास उलयतले नवायत मुस्लीम म्हणटा आमी ताका कोंकणी मायभास ते पूण नवायत मुस्लीम म्हणटा ते सडावत आमकां खंय पळोवंक मेळटात कासरगोडगी भडकळगी कोडयाळगी कारवार ओके कारवार न्ही ते आसा भडकळ आनी भडकळ हणीकरची दम बिर्याणी बारीस फामाद आसा ह्याच मुस्लिमांनी करची ओके देव बारे आनी पू बारे ह्या वेळार देव बरें करूं म्हणटा मॅडम एक ताच्या फाटल्यान मेरला बादोवचे आनी एक कॉल आसा लविना 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 उलय हॅलो हॅलो लविना उलय काय तूं आसा हॅलो सांग सांग काय आसाय माडार ना निर्मार्ग निर्मार्ग आसाय ह्या वेळार एक लेखक येता कोंकणी लेखक ताची वळख करया पळया
अंदाज जाता ही हा बरं. जायचं हा एक ब्रदर तो बरं येता जुनिफर येस सोमा आसा तुझी जाप सारखी आसा. नाव कितें म्हळें? ब्रदर लाविना. ओके लाविना मेरला पदाव. लविना निर्मार्गा ओके निर्मार्ग लाविना घालें हांवें वॉल्टर दांदिसाच्या ब्रदर जुनिफर तुवें रायट आन्सर केला. हांवें स्टडीत करून त्या मानेस वाद्राबाची ब्रदराची स्टडीत वळख ना बट स्टील यू आर लकी म्हणजे 3000 मेळ्ळा तुका बिंदास पार्टी जायची आमकां सगळ्यांक. हांगासर ल्हानसो विराम खाणे घेता थंय रावा काही वचनाका जाता येयलो. आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीची रसा केली येवनात घरा केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटलम बाबा वेताच्या घरा सगळी आमची पाटलम बाबा वेताच्या घरा. आणि मानेस्तीन हिल्डा कास्लिनो आणि वॉल्टर दांतीस कोंकणींतलो कवी हांणी प्रायोजीत केल्लें कार्य आसा आमी दोगी शेजारा. ह्या कार्याक परत देवबोटी येवकार म्हणटा आसतना आदल्या हप्त्यान कार्मेन किरें अकरेसी उलोवपीण ती आसली 30th कॉलर आणि तिका 3000 रुपया मेळ्ळ्यात. ल्हानसो व्हिडिओ केला हांगासर आयिल्ली ती भौमान काणी घेता उलयता ऐकात. देवबरी सांज देव तुमकां सर्वांक. आमी दोगी शेजारा एक अप्रूप कार्य कोंकणी भाशेविशयन गिन्यान दिवचें हें कार्य तुमकां रोसला म्हणपाक येता आनी आदल्या हप्त्याची विजेतीन जावन आसा कार्मेन किरें हिका हें भौमान दिवंक हांव संतोश पावता. दैजी वर्ल्ड 247 चॅनेल थोड्याशा तेंपान केलें तुमी नांवान. बरीं कार्य जातात सदार बसून देखता टीव्ही पडद्यार. बरीं कार्य जातात सदार बसून देखता टीव्ही पडद्यार. बुधवार आमी दोगी शेजार वाडयता जाणवाये भंडार. राखता केदळा येत तो ब्रेस्तर काल आज फाल्यां कसलो विचार. कोंकणी उलोवपी आमकां अभिमान दैजी वर्ल्ड तुमकां उल्हासून. सोर देवा लागीं बरें मागून दैजी वर्ल्ड कुटुंबाक पाठयता अभिनंदन. सर्वांक देव बरें करूं. देव बरें करूं. एक आवय जावन एक ल्हानशी कविता हांगासर आनी तिणें वाचल्या एक दैजी वर्ल्डच्या टीव्हीच्या अभिमानांत. कार्मेन किरें तुका देव बरें करूं म्हणटा हेचें कार्य तूं जरूर पळयताय. आनी आदल्या हप्त्यांत आमी सवाल विचारले सवालाक मस्त जवाब आयल्यात आनी मांड आनी कुरपान तुमच्या टीव्हीर येता मांड कुरपान येता पळयात. आनी ह्या हप्त्याचे विजेत अशे आसात लायटिंग पॅराडायज हांचें इनाम आसा मेबल कार्नेलियो पाडील हिका मेळ्ळा. मांड कुरपान आयल्या तुमच्या टीव्हीचेर पळयात. मांड कितें कुरपान कितें आतांच्या भुरग्यांक कळीत ना खणी जावन भुरगीं आसता दाखयात शितवाळोंक उपयोग करचें एक वेवस्था. सांगत आस दैविक अमृत फ्लॉसिटी सोजा पुत्तूर हिका गेलो. सांगत आस ह्या हप्त्यांत आनी मुखल्या म्हयन्यांक नमान बाळोक जेजू NBJ आनी बारीच फामाद एक मॅगझीन म्हयन्याळें तें आसा आमच्या जोशी सिद्धकट्टे फादर कार्मेलीत ह्या जागान चलोवन व्हरचें. हाचे पयलें फादर स्टीफन आसले आनी तें मेळ्ळां. वर्साची वर्गणी एलिझाबेथ वेगस उमजूर हिका. सांगत आस सेवक आमच्या घरचो कंडी जावन उजवाडतो. आनी मीना पिंटो पालदाने ह्या म्हयन्यांत हांव सेवाक आसा नमान बाळोक जेजू मॅगझीन आसा. सांगत आस सेवाक ही म्हयन्याळो आसा तें आसा मीना पिंटो पालदाने तांकां गेलां. देव बरें करूं. ह्या जिखल्यांनी प्रवीणाक तुमी कॉन्टेक्ट करून हेजे नाजाल्यार praveen@daijiworld.com हाका तुमी मेल करचे तुमचो एड्रेस दिजे खंयसर हे आमी धाडिचे म्हणून. तुमी धाडना जाल्यार ताचे विशयान कम्युनिकेशन करना जाल्यार आमकां धाडूंक जायना. वर्साची वर्गणी फुंक्याक मेळटा. जर तुमचे कडेन आसा यू कॅन स्पॉन्सर टू अदर्स दुसऱ्यांक तुमी स्पॉन्सर करयात. कोणाक धाडिचे म्हणून तुमचे पत्ता सांगाता. दैजी हाका तुमी मेल करात प्रवीणाक हें पुरो कार्य तो पळयता. praveen@daijiworld.com ह्या विशयान मात्र तुमी ताका मेल करयेत. उरल्या विशयान तांकां कॉल करचें पडटा. देखून प्रवीणाचे नंबर जावन दी ताचें एक ID जावन तुमी दवरचें पडटा. आनी ह्या हप्त्याचें सवाल अशें आसा टीव्हीचेर एक तस्वीर येता एका झाडाची एका फळाची. हें कितें तुमी बरोवन धाडा. टीव्हीचेर तें फळ पळयात. पळया भुरगीं कालांक दुसरें नांव दितात ताका हाडलें न्ही. सांगात आस हें 5वें झाड आसा. आतां खंडी जावन तें जिवळ आसा पावसांत आनी तांती फळ आसा आनी एक थोड्या भुरग्यांक टीक करून ती फुटयतात. आनी ह्या फळाक कोंकणीन एक बरें नांव आसा. त्या झाडाक न्ही त्या फळाक त्या कोंकणीन तें नांव आसा. तें कितें नांव तुमी बरोवन धाडचें आनी तुमच्या टीव्हीच्या पडद्यार WhatsApp नंबर आसा. तुमचें सजेशन आसा फीडबॅक आसा तुमचें कितें
बरें करियेत कशें सुदारपेत कशें सुदारशियेत कशें आणखी बरें ॲड करियेत खंयचें नाका काडयेत हें पूर आमकां बरोवन धाडा तुमचे सजेशन्स कंडिशन आमकां गरजेचे आसात सांगता आस व्हॉट्सॲप नंबरार टेक्स्ट करा आनी व्हॉट्सॲप करा आनी येवच्या हप्त्यान परत्याक तुमकां इनाम आसा लायटिंग पॅराडायज दैविक अमृत नमान बाळोक जेजू आनी सेवक हांचें त्या देखून कार्य मुखार सुरू व्हरता हें कार्य आसा आमी दोगे शेजार सीद लायव्ह कार्य सीद प्रसारण टीव्हीच्या पडद्यार येता पळयात आनी कार्य सभयात उलो करात कुवेटचो उलो आसा दुसऱ्या ब्रेकार कुवेटचो फर्स्ट ब्रेकार दुबयचो कुवेट तावन रोशन आसा रोशन हॅलो कशें चलता कुवेट तुजें काम वावर हॅलो तुजो गांव खंय रोशन गांवांत कारकोळ कारकोळचो रोशन बरें सरनेम काय तुजें लोबो रोशन लोबो प्रस्तुत कुवेट आसाय तुज्या हाका कोंकणी अभिमानाक आमी देव बरें करूं म्हणटा तितले पयस तावन तुवें कॉल करूंक एक प्रयत्न केल्ल्याक आनी हांगासर एक बरें पद येता सुपर हिट नंबर ऐका मोतीच्या चिंतना तुवेंच दिसेत भोलाय करेन जाऊ तुझ्या मुगार पडला काळीस मोचे हे तुवे रे चरला मन मोचे तुझे हॅलो ते पद बरें आनी हे मनिका तूं मनिका न्ही वय रोशनाचो उलो अर्द्यार कट जालो पूण मनिका हांगा रिसीव जाला मनिका तुवें पद आयकलें हिंगा आतांचें ना ऐकू ना परत एकटे प्ले करियत की या परत एकटे येता मोनिका तुवें चरला मन मोचे तुझे तुवेंच पडला यस हें पद एकटे आयकलें म्हणजे परत एकटे इल्लेशें घालें आमी रोशनाचें कॉल आसलें कोविड तावन अर्द्यार कट जालें मोनिकाचें रिसीव जालें सिस्टम तशें मोनिका पद आयकलें बरें आसा काय म्हणजे कोणाचें पद कोणें गायलां क्लू क्लू म्हणी आसा क्लू तो पेत्रिसो गांवांत प्रस्तुत दुबय आसा नांव कितें मेल्विन पेरीस की ओके अजित पीटर डिसोजा आनी जसिंता बारेट्टो तुजें नांव बरोवंक गेलो काडलें मेल्विन पेरीस सद्याक ना बरें काळीज म्हजें हें पद ताच्यात कवळ्यांतलें ताणेंत गायलेलें ताच्यांत रचन ताच्यांत उतरां आनी ताच्यांत ट्यून अजित पीटर डिसोजा एक फामाद संगीतकार विन्नी आसा वेणूरची वेणूर विन्नी विन्नी येस उलय म्हज्या लागीं वेणूर कुलशेखर वेणूर न्ही कुलशेखर कुलशेखरचें बरें आनी टीव्हीचेर तस्वीर पळय हें कितें ओके ओके हें कितें झाडाच्या भितर एक उदक आसा तें कालें म्हणटात ताका आमी तळे खंयचें तळें उदकाचें तळे उदकाचें तळें जाप सारकें आसा तुजें नांव सांग कुलशेखर तो विन्नी डिसोजा शक्तीनगरा ओके शक्तीनगरची मनशां बरो शक्तीची विन्नी देव बरें करूं विन्नी तुज्या जापेक आनी उल्याक आनी तुजें नांव घालता गोबल्यांत मुकलो उलो हांव तो विन्सेंट बेलमन येस विन्सेंट बेलमन खुशी जाली हांवूच तो विन्सून काडलेलो न्ही गे वय बरें विन्सी कितें करताय बा बरो आसा हांव हांगाच गांवांत तो वयवाट वयवाट आसल्यार बरें गांवांत उद्यमी जायचे आमी कांय पळया एक व्हिडिओ दिता तुका ही कलाकार कोण बारिश नावेला अजून ती यंग आसा पळय तुझ्याशिवाय दुसरो म्हाका ना दोऱ्याक सुट्टी बोटी येवची तू कोना का पयल्या केरीत काय फुटोना इफेनांतल्यान सोद दिसोना तुझ्या बगर म्हाका दुसरो लोकोना काळजान गोर बांदला कोणाक जुवाटना तुका सांगची आनी सांगची गरज ना तुझ्या शोधारी हॅलो येस आनी हें पद आसा क्रिस पेरीचें रचन आनी गोवन नायटिंगेल हें कोणें सिंग केलां लोना लोना LONA ते LORNA ओन्ना लोर्ना गोंया लोरा ते तोरा ते आसा लोर्ना पूण तुजें नांव घालता हांगासर तूं आयडेंटिफाय केलाय विन्सी बेलमन देव बरें करूं एक नामनेचे कलाकार नाव म्हळ्यार यंग म्हणून ती यंग एट हार्ट यंग एट मायंड 4 बेंगलोर येवन शो दिवन गेल्या त्या भायर जावं दी उंचली कलाकार बज्जोडी सोक अनिल आसा अनिल बज्जोडी अनिल बाब टीव्हीचेर एक अनेकलो बाब आसा पळया
हॅलो हो कोण जियान होय रे इसार रे क्लू असा की म्हणून बरें आणि क्लू इसार गेला कशें तो आसा वल्ली वग्गा मैसूर देव बरें करूं एक नामनेचो कलाकार बरयणार कादंबरीकर्च देव बरें करूं आनी पुरा की क्लू इसार नाकात इल्लेशें म्हणजे नॉलेज जाय आमकां बरें अश्विता आसा तो करचे अश्विता तुका एक लेखक येता कोंकण्यांतलो फामाद लेखक मस्त बरयता पळय आतां टीव्हीचेर हो लेखक कोण सेवाकार बरयता आनी आसता हांव सेवकाची वर्गणी आसा तुमकां वर्साची हो कोण मनीस चार्ली कुलशेकर म्हणून चार्ल्स फर्नांडीस देव बरें करूं तुज्या उल्याक तुका आमी देव बरें करूं म्हणटा अश्विताक चार्ल्स फर्नांडीस चार्ली कुलशेकर म्हणून बरयता चार्ली सोज एआडी तो दुसरो आसा चार्ली कुलशेकर दुसरो आसा अशें आमच्या कोंकण्यांतले भोव थोडे नवार्दीक बरयणार ते गीता करमारची गीता बाय हॅलो येस गीता बाय सोल तुका घेवन दिता पळया पद आयकात बिताई कित्या पोलकोय दिता मिरची भाजी बांदून दिता चेडगे मेजे चाकडीर बसगे मेजे फाटीर सौल तुका घेवन दिता हा दिता योग्य पोरी बाजाराक सगळ्या वांगडा पोलको दिशी आंदिशी तेन्ना देवान रस सोल तुका घेवन दिता टाडांक टाडांक काला म्युझिक पळया बारीक क्लास बरें आनी हें पद कोणाचें वा कोणें गायलां वा कोणाची प्रस्तुती आनी कोण दोगां आसात न्हय दोगांचें नांव जायचें म्हाका बरें देव बरें करूं गीता ह्या फावटी गोबळ्यान पडल्या वॉल्टर दांतीसाच्या गोबळ्यान घालता गीता आमचे करंबारचें पद आसा एरिक जॉयस हांणी गायलेलें आसा माणसोबाण प्रस्तुती उतरां कोणाचीय जावं दित ती पूण ताका ताळो बसोवन संगीत बसयलां आमच्या एरिक बाबान देव बरें करूं तुमकां जरम आसा करंबारचो पळया करंबारच्यान एक कॉल आयला जरम बाब हॅलो बरें देव बरी सांजे तुमकां तशेंच पुरा काम कर मुखार बसला टीव्हीच्या एक तस्वीर येता त्यात कितें करतात म्हणून सांग त्या तस्वीरेन पळया सांग ओके त्या टीव्हीर एकलो थंय वर्कर आसा एकलो काम करसो ते कितें करतात रूख काट करतात रूख कालें करतात सांग चिरतात कोणी एकले जाप दिया चिरतात रूख चिरतात कट करचे न्ही कट करचे इंग्लिशांत रूख चिरतात वा रूख चिरपी म्हण येत रूख चिरसो जरम कर्म रंगसर घाला देव बरें करूं तुज्या ओल्याक फाटल्यान ताच्या कोणेंय मिससान कोण हेल्प केलें जावं दी मुखलो ओलो भितर आयला गॉडफ्री आसा फेरमुदेसो गॉडफ्री कशे आसा तुमी बेस्ट आसा आमी सुपर टीव्हीचेर एक नवार्दीक एडिटर येता संपादक कोण पळय दायजी विकलीचो संपादक कोण तो येस बरें आसा आनी तुजें नांव विसरलो परत्याक गॉडफ्री फेरमुदे येता हांव न्हू बरें ताचें मूळ नांव आसा हेरल्ड स्टीफन मस्करिनस किन्नेगोळी तें नांव कोणाक घेवना हेमाचार्य म्हणून न्हू ताचें नांव आसा ताचें लिखणें नांव आनी दायजी विकली इंग्लीश आपल्याला असो तो बरोवपी आसा इंग्लीश म्हयन्याळ असो देव बरें करूं स्टॅनी आसा आंजेलोर स्टॅनी आंजेलोर नमस्कार येस स्टॅनी बाब तुजो ताळो बारीस नवार्दीक स्टॅनी उलया काय कार्या विशयी सांगा कार्या विशयन काय म्हणून सांगा कशें बघता बरें जाता पावस बरो येता हा पावस बरो येता पावस न्ही कार्या विशयन काय म्हणून सांग कार्य सुपर चलता ओके सुपर चलता बरें करूं देव बरें करूं तुका आनी तूं आसा एक नामनेचो कार्यनिर्वाहक एक MC आनी ह्या तस्वीरेंत एक भुरगो कितें सोडटा तें सोडचें कितें तें आयटम पळय
हाका कोंकणीन काय म्हणटात? सरंगो सरंगो. बरें पेरगो गाडीपटा सरंगो. जाऊन दी सोरंगो. बरें सोरंगो म्हणटात गाळीपटा. या बरें आसा. हांव सोरंगो न्ही तुमी आयकलां सोरंगो सोरंगो तें गाळीपटा म्हणजे कन्नडांत. हांगासर MC स्टानी देव बरें करूं तुका. गोबल्यान घाला वॉल्टर दांतीस कोंकणींतलो नामनेचो कवी आनी पदां रचपी. जॅनेट आसा कुलशेकर. जॅनेट हॅलो जॅनेट कशी आहाय तूं? हांव बरी आसा. पावस बरो आसा ह्या वेळार कोंकणींतलो एकलो बरयणार पाद्री पाद्राब तुमच्या टीव्हीच्या पडद्यार. मस्त बरयता हो. कापुचीन पाद्री. ओय कोण तो? मस्त बरयता कुटुंबाच्या विशयांत कुटुंबाच्या समस्या विशयांत पाम पाडलें तें हें म्हणून मस्त विभाग चलयन व्हरता. कोण तो? तोंडांत पोटांत देना. बँगलोर आसा तो. हय तो बँगलोर आसा दुबय आसता बोंदेली आसता कुलशेकरी आसता. कोण तो? सरनेम सांग एटलीस्ट. जावन दी तशें थोडे बटी तिक्के कन्फ्यूज जाता. तो आसा बाप विजय मेनेज. विजय मेनेज समान आहे हय तेंत कोण ना विजय मेनेज बरें बरयता. तूं बरी उलयताय. तेंत रावा खंय वचनाका आत्तां येलो ल्हानसो विराम. आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीची रसा केली येवनात घरा. केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटलम बाबा वेताच्या घरा. सगळी आमची पाटलम बाबा वेताच्या घरा. परत्यान कार्याक येवकार म्हणटा आसतना परत्याक आमचो कॉलर वदळ काट जाल्लो परत्याक आयला. रोशन कुवेट टावन गांवांत कारकोळचो. हॅलो रोशन. हॅलो हय परता कडेच येत म्हणून तुका आशा आसली उलयत येत म्हणून आसली. कितें सांगताय कार्या विशयांत तूं? कार्य बरें चलता मात्र मोबायलार चलना लॅपटॉपार कळून आसा. ओके एपाचे प्रॉब्लेम आसा. हय हय तें नेटाचे प्रॉब्लेम पुराय कडेन आसलेंत. थोड्या कडेन गांवांनी केबलांचे प्रॉब्लेम. जावं दी एक नामनेचो लेखक येता तुका वदळ पोत आयिल्लें. आतां एक लेखक येता पळय हाची एक वळख पारकी. हो गांवांत आत्ता वर्सो रोशन काल म्हणटात ताका कितें हय कितें म्हणून बरयता तो खंयच्या नांवार बरयता गुत्ता काय? बरें बरें तो आसा JF डिसोजा आत्तावर जेफ्री कुमार आत्तावर म्हणून JF डिसोजा म्हणल्या नांवान बरयता. देव बरें रोशन तुवें परत परत ट्राय केलां भारी खुशी जाली. दुसरे फावटी तुका कॉल मेळ्ळा. थँक्यू व्हेरी मच. ह्या वेळार शुक्राराचे ह्या कार्याक तुमी कॉल करचें. शुक्राराचे आमीच कॉल करता म्हणजे डम डेम डोम एक सुपर हिट कार्य नवस्त शो अप्रतिम शो अशें म्हणटा. अँकर आमचो वल्टी बाब दायजीचो एडिटर जावन चीफ एडिटर जावन दी वा सकट ताची आयडिया ताशी आनी ताणें चलोवन शुक्राराचो शो आसा. शुक्रारा हर एक शुक्रार 9 ta 10 सर तो आसा डाम डेम डूम. आनी पर फर्स्ट शो जाल्लो एपिसोड जाल्लो आनी मस्त SMS जावं दी WhatsApp जावं दी थंय आयिल्लीं आसात 1000 न्ही 2000 न्ही 3000 वयर व्हिवर्स तांणी WhatsApp केल्लें टेक्स्ट केल्लें तातूंत तुमीसून आमी कॉल केल्लें आसा आनी एक ह्या शो विशयान तुमी इल्लीशी जानकारी दियात दुसऱ्यांक की सांगात होय शो बरो जावचे बरी पळयात. कोंकणीचो अप्रतिम शो आसा शुक्राराचो. हास्यांचो पावस मुक्त जाला. ताच्या उपरांत अनेक लायव्ह शो सुरू जाला. डाम डेम डोम ह्या विशयांतूय तुमी दुसऱ्यां कडेन सांगा. कोणाक गोत्त आसा इल्लेशें माहिती दुसऱ्यांक दिया आनी ह्या शोवांत तुमी भाग घेया आनी हांगा तावन स्टुडियो तावन तुमी आमी तुमकां कॉल करतले आनी तुमी लकी आसा जाल्यार 2000 कॅश मेळचें. एक भाग तुमचें आसा टीव्हीचेर उलोवचें एक वेवस्था ते करतले. देव बरें करूं. डाम डेम शोच्या उपरांत आमचो शो आसा आमी दोगी शेजारा ह्या कार्याक परत एक बोटी आनी एक उलो आसा म्हज्या लागीं आतां. रीना आसा कुलशेकरचे. रीना रीमा रीमा न्ही रीमा रीमा बरें. रीमा तुजें काळीज मोगार पडलां न्ही गे? वय वय बरें. आनी एक पद येता यस उतरांचेर पळय आयका. ओ ह्या पदाचे की पयलें एक तस्वीर येता तुका पळय. खंयची तस्वीर पडल्या तुज्या टीव्हीचेर पळय. फ्रेंड्सा
ओके बरें बेंडसा बरें आसा तुजें जबाब करेक्ट आसा सारकी जबाब तुवें दिला रीमा कुलशेकर तुजें नांव बरयलें थँक्यू येस गबळान घालें आनी म्हाका इल्लेशें मिस जालें क्वेश्चन पेपरांत बरयलें समा आसा प्रवीणान हांवें इल्लेशें मिस्टेक केली मुखल्याक पोद येता हॅलो मुखलो उलो हॅलो मेरिलचे वीणा न्ही वय वय मीना न्ही विना विना वीणा ओदोलचे रीमा आतांचे वीणा ओके वीणाक पोद येता म्हजें काळीस मोगार पडलां ऐकात वाव कितलो बरो ट्यून आसा न्ही आनी उतरां आसात बाब अमर कवी लिफी रबिंबस हांची आनी हें कोणें गायलां गायन बारीस मधुर आसा कोणें गायलां विना वीणा विना रेमिबस तुई वीणा रेमिबस ओके आनी वीणा रबिंबसन गायलें न्ही हें आसा मॅडम आमच्या बबिता डिकोस्ता आदी आतां बबिता पिंटो बरें गायन तिशें देव बरें करूं वीणा थँक्यू वेरी मच ओके या आनी हांगासर साबिना आसा गांवांत कुपे बादावची मुस्ताभिमानी आसात आमची आनी तिसरें कॉल लगातार थर्ड कॉल फ्रॉम कुपे बादाव साबिना उलय हॅलो बरी आसाय मू वय जॉर्ज फर्नांडीस आमचो आदलो रक्षण मंत्री ताणें जल्माल्लो गांव कोण म्हणीसार ते आसा शिरवांगी बिजयगी कुलशेगरगी बेंदूर तो मंगळूरकार म्हणून घडलें एक आमकां प्राऊड फिलींग भोगता बेंदूरगी कुलशेगरगी शिरवांगी बिजय बेंदूर न्ही तो आसा ताचो जल्माचो गांव बिजय आतां बिजय कंप्लीट चेंज जाला ताणें जल्मताना विशय दुसरो आसलो तो जॉर्ज फर्नांडीस रक्षण मंत्रीक आमी मान मागयता कोंकण रेल जावं दी इतर वेवस्था तांणी पळयल्ली आसा आमच्या एका समुदायाचो मनीस बिजय ताचो गांव ग्रेट्टा कुलशेगरची मस्त कॉलास कुलशेगरची ग्रेट्टा आसा ग्रेट्टा हॅलो ग्रेट्टा काय सर नेम तुजें सिक्वेरा ग्रेट्टा सिक्वेराक एक पाद्र्या बा घालता कापुचीन पाद्र्या तो एका पत्राचो संपादक उजवाड पत्राचो उडपी दिएसीचो उजवाड पत्र संपादक हो पाद्र्याब कोण नांव कितें बरें तो आसा बाप चेतन कापुचीन सिंपल नांव बाप चेतन कापुचीन देव बरें करूं ग्रेट्टा तुज्या वल्याक आमी तुका तुजो आभार मानता ह्या वेळा फिलोमेना बिजय आसा फिलोमेना हॅलो फिलोमेना कितें करतात तुमी हांव घरांत म्हळ्यार घरा खाली करचें खाली बसचें काम कर कालें काम करतात तुमी घरा कितलें काम आसता न्ही करेक्ट घरच्या कामाक सांबाळना पूण घरची मनीस नासतना घर चलना न्ही रजा ना काय ना रजा ना आयतार रजा घर बिंदास भोंवूंक सीदा गो वचून कोणाक सांगा नाका त्या वेळार एक पोद येता तुका आनी हें पोद गायिल्लें कोणें म्हणून बरें का नायक सोबीत आसा पोद आयकलेतले भावान आयका ओके ओके दिलचे ते खेस काळजाक अर्दून घालतात पास हरद्या वयल्यो घामा वळी मोनाक भरतात रोसातळी करें जाता पिसो चिंतूंक लागता कशें तूं चलताय अशें कितलें सोबीत गायन केलां बरें उतरां आसात आर्थर पेरेरा ओमजूर हांची आनी गायन कोणाचें रजतगी नाही तो आसा बाब रॉनी डिकुना देव बरें करूं रॉनी सो ताळो थँक्यू आमी परिचीत जायजेस ताच्या ताळ्याक बारी बरो बंगरोळ ताळो आसा सोबीत ताळो नितळ सिंगींग जॉयन पेरमानूर आसा पेरमानूर जॉयन
जॉयन बाब हॅलो ओळख कशी सांगा 10th PU डिग्री काम किती करतात तुम्ही बरें तुवें उलयलें क्लियर ना तुम्ही रेंजीर ना नेटवर्कर ना तुम्ही एक तस्वीर येता पळयात हें कितें पारकियात कालें तें नळगी काले ते अच्छे बेणसाचे की कालें तें विषय कालें खंयच्याचे कळे ओके तूं नेटवर्कर नाय ते देखून तुका हांव घालता कळे म्हळ्यार तुवें जॉयन पेरमानूर ते मोगरे कळे स्पेसिफाय करीजे पुराकी कळे असतात पुरा फुलांकी पण मोगरे कळे देव बरें करूं जॉयन शेरीन लॉरेटोची शेरीन आसा लॉरेट कॉल ते ना मस्त टाइम जालो शेरीन बाय हॅलो इल्लीशी वळख करया कर तुझी ओळख तुवें सांग हांव शेरीन लॉरेट ना शेरीन फोन्सेका हांव फायनल इयर इंजिनियरिंग जालें म्हजें खंय शिकताय तूं सद्याक हांव कॅनरा इंजिनियरिंग कॉलेज बर्जन पदव ओके नेक्स्ट खंय वताय एमटेक करताय की कामाक वताय कामाक ओके तुका एक बरें वावर तुका मेळोवन दी म्हयन्याक 1-2-3 लाख सांबाळ मेळोवन दी अशें आमी मागता ह्या वेळार एक लेखक येता कोंकण्यांतलो फामाद लेखक ताची इल्लीशी वळख कर ओके आंदेलोरचो कोण लो विसरता बारीक हुशार उलयता मॅडम आंदेलोरचो पिरेरा तितलें सांगयेत कोण ताचें नांव मात्र बाकी उरलां खंयचें एक नांव सांग लागल्यार लागलें मायकल पिरेरा जावं दी तो आसा रोनाल्ड पिरेरा आंजेलोर देव बरें करूं मायकल पिरेरा म्हळ्यार आमच्या चलयेन रोनाल्ड पिरेरा आंजेलोर एक नामनेचो रायटर एक लेखक कॅरल सिक्वेरा शक्तीनगरचे हांव चिंता दिस विल बी द लास्ट कॉलर शक्तीनगरचे कॅरल समाने उलय तुझे विशयी वळख सांग हांव शक्तीनगर कॅरल वय कालें करताय शक्तीनगर कॅरल हांवें सांगला न्ही उलयता हें जायचें म्हाका बरें कॅरलाक एक सवाल अशें आसा डायरेक्ट सवाल जायत गे कुटुंब्यांची समजलें तुका कुटुंब्यांची चेडवां आसात चलयो आसात ती माथ्याक फुलां माळिनात समजलें गी कोण ती म्हणून म्हळ्यार काजर जायनातलें गी घोव सरिल्लें गी कामाक वेतालें गी न्ही काजर जाल्ली परत एक विचारता कुटुंब्यांची चेडवां माथ्याक फुलां माळिनात ह्या टायमार मात्र घोव सरल्यार गी कामाक गेल्यार गी कामाक वेतालीं गी न्ही काजर जाल्लीं गी न्ही काजर जायनातली हांव कर चेडवां गी ही चेडवां काजर जायनातलीं गी घोव सरिल्लीं गी कामाक वेतालीं गी ओके आनी तिणें 2 फावटी सांगलें एक फावटी घोव सरली म्हळें आनी एक फावटी कालें म्हळें तिणें जावं दी काजर जायनातली म्हळें म्हणून हांव कर म्हणलें बरें जालें तर देखून तिचें नांव घालता नांव विसरलो यस कॅरल सिक्वेरा शक्तीनगर आनी तिचें नांव हांगासर टीव्हीर उरलां ती कट जाल्या तिचे फोन आनी सारकी जबाब आसा बरें सवाल हें पळया कुटुंब्याची ही चेडवां माथ्याक फुलां माळिनात काजर जायनातली आमची चेडवां क्रिस्तांवची आमच्या समुदायाची मळटात काजर जायनातली मळटात पूण ही काजर जायनात बरें सवाल हांगासर दिल्लें आसा प्रवीणान ताका देव बरें करूं म्हणटा कॅरल सिक्वेराचें नांव हांगासर गोबल्यान घालता आनी हांगासर आमी 30 सवाल आमी केल्लीं 30th कॉलर आमी हांगासर काण जाल्यात हांगासर क्वेश्चन पेपर मुक्त जाला आनी ह्या वेळार तुमच्या टीव्ही आमच्या मोबायलार कशें येवचें एक ॲप कशें डावनलोड करचें टीव्हीचेर पळयात बरें प्ले स्टोर वचून दायज वर्ल्ड 24/7 आनी इन्स्टॉल करा इन्स्टॉल करन सीदा तुमी मोबायलार तुमी टीव्ही पळयत एनी टायम बरें हांगासर कोरडे म्हाका आयल्यात आनी मस्त नांवां आयल्यात हातूंत नांवां भितर गेल्यांत कारण म्हाका ओदोळ आयला हांवें बरोवन घाल्ली हांगासर हांव ती पुरा वत्ता
बरें म्हळ्यार थोडे फाटी आवत घालून गेले कशें जातात जावं दे आनी हेवसो स्पेशल एपिसोड 75th पावनशा हंताक आमी पावले हांव कोणाक आमी समर्पीत करता हें तुमी राखून रावा हेवशा हप्त्यांत स्पेशल आसा दयेकून राखून रावा आनी हांगासर इतलीं नांवां आसात तांची चिटी काडूंक हांव खुशी पावतां आनी हांगासर पयलें इनाम 3000 प्रायोजीत ह्या चिटीक मेळटा प्रायोजीत केलां हिल्डा कास्टलिनो आनी फॅमिली कुलशेकर आनी तांचे कुटुंब ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा तांणी 3000 रुपयाचें इनाम ह्या मॅडमीक ह्या तरणाट्याक दिलां आनी तें आसा शिल्पा वामनजोर देव बरें करूं सांगात आस आमच्या गेस्ट फॅमिली शॉपाचें चीट हांगासर खंयची एक काडटा खंयची म्हणी शिल्पा वामनजोर जाल्या उपरांत हांगासर गेस्ट फॅमिली शॉप वस्त्रांचें दुकान कंकनाडी फ्लोरा दुबय थंय हांव एक तिका एक इनाम मेळ्ळां वस्त्रांचें हांगडच तिका गेस्ट फॅमिली शॉप ताजे उपरांत मस्त मलायका ह्या चिटीक दिता ह्या चिटीर नांव आसा कोणाचें पळया MC स्टानी तशें म्हणून बरोवन घाल्लें हांवें मस्त मलायका स्टानी बाबाक व्हडली सायड TV एडचो एक अवकाश सांगात आस रेड मोमेंट्स एका चिटीक काडटा ह्या चिटीक जायत ओके रेड मोमेंट्स पर्सनलायज गिफ्ट तुमकां करून दितात ते आनी हांगासर गेला गॉडफ्री फेर्मुदे ताका रेड मोमेंट्स इनाम गेला डॉल्लासो हास्कोळो पळया व्हडलो सायज बूक हांगासर आसा तो गेला ह्या चिटीक आनी ह्या चिटीर नांव आसा जेरोम करंबार तुका हास्कोळो म्हणलो कॉमेडी पोकणाचो बूक मेळटा सांगात आसत तूं सोबीत दिसताय ही CD हांगासर प्रायोजीत केल्या दायज वर्ल्ड प्रोडक्शन आनी ही आसा ही CD हॅस्टन आनी जॉन्सन बायंदूर हांणी काडिल्ली आसा ताची पुरो वेवस्था दायज वर्ल्डान पळयल्लें आसा ऑडियो विज्युअल प्रायवेट लिमिटेड हांणी रेकॉर्डिंग जावन इतर वेवस्था ही CD कोणाक वेता गीता करंबार तिका वेता देव बरें करूं इतले 100 जाणांक इनाम मेळ्ळां आनी एक 4-5 चिटी उरल्यात हांकां सद्याक अवकाश ना त्या देखून येवच्या हप्त्यान एक 2 हप्ते सोडून तुमी उलो करीचे अशी आमची आशा आसा आनी येता आसतना दायजी प्रवीणाक दय करून तुमी कॉल करनेयात उलो करनेयात आनी दायजी आमचे प्रवीण @daijiworld.com म्हणून मेल करून ते नामान बाळूक जेजू सेवा किंवा इतर वेवस्था वॉट्सॅपाची ती कोणाक धाडिजे तुमी घाला आनी येदोळूच वार्जा बायल्यान सुमार जशें म्हाका प्रवीण म्हणालो कोणी नांवां घालूं ना गांवां घालूं नात गे नांव आनी गांव घालूं नात गे काल म्हणून मात बरयलां नांव आनी गांव घाले मात कन्सिडर करता आमी शुक्राराचें डाम डेम डूम बुधवाराचें आमी दोगे शेजारा फाल्यां काल आज फाल्यां अशी कोंकणी कार्य निरंतर वळटा सुमार जावन आमी हें आसा आमचें दोरेमिफा आसा आमचे माते आमचे मनशां आसा हें सक्कड कार्य कोंकणीन वळटात देव बरें करून तुमच्या सहकाराक कोंकणी उलय कोंकणी आमच्या आवय नमस्कार आमी जोगी शेजारा वेतांव काजारा बाय भुरगीची रसा केली येवनात घरा करी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटलम बाबा वेताच्या घरा सगळी आमची पाटलम बाबा वेताच्या घरा आमी जोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीची रसा केली येवनात घरा केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटलम बाबा वेताच्या घरा सगळी आमची पाटलम बाबा वेताच्या घरा